आता खबरो विस्तारान। बेश्टो पदार बसलो म्हणून जायना, लोकांची कामां जावपाक जाय तेन्नाच ताका वालोर, नाजाल्यार तो शून्य म्हूण सांगेचो आमदार प्रसाद गांवकारान गोय फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाच्या पदाचो राजिनामो दिलो। आपल्या मतदारांक विश्वासान घेवन फुडलो स्टेप घेतलो म्हूण तो मुखार उलयला। पणजेच्या नाटेक्स गोवा खातीर गौतम शिरोडकर। आम्ही या कॉर्पोरेशन पासून आम्ही रिजाइन जाता असे एक आम्ही विचार केल्ले कडेन आसा आणि रजिस्ट्रेशन थोडेच वेळा भितर आम्ही आमचे सेक्रेटरीक आमचे सेक्रेटरी कडेन दितले असो एक विचार केल्ले कडेन आसा। एकंदर सांगपाचें इतलेंच की ह्या गव्हर्मेंटाक आमी पूर्णपणे पाठिंबा केला, काय गव्हर्मेंटाचो पाठिंबा काडलो कडेन ना, पण आयज जर ओवरऑल ते सिच्युएशन पळयलें जाल्यार खूब दुख्ख दिसता। आमकांय बी कितें तरी अपेक्षा आसली गव्हर्मेंटा कडच्यान की आमचें कितें तरी जावचें म्हणून, आनी जर ते आयज तर जावपाक पावना जायत जाल्यार म्हाका दिसता म्हाजे मतदारसंघाचे जे लोक आसा तांकां सगळ्यांक घेवन म्हाका फुडें वचपाक जाय, कारण त्या लोकांच्या भरोशाचेर आमी ह्या मतदारसंघा भितरल्यान म्हणजे आमदार जावन विधानसभे आयले कडेन आसा। गोंयच्या लोकांचे प्रश्न, आमचे सांगेम मतदारसंघा लोकांचे प्रश्न, गोंयच्या लोकांचे प्रश्न सोडोवपाची जी एक चुणूक आमचे भितर आशिल्ली ती खंय तरी आमी कमी दिसता अशें। सो ताका लागून एक आमदार म्हणून सुद्दां काम करपाक आमकां आवडटलें, कारण अशें हितून रावन जर आमच्या नांवाचेर जर खंय तरी टीक लागपाचें जाल्यार आमी तातूंत तयार ना, म्हणून आयज ह्या कॉर्पोरेशन मार्फत आमी रिजाइन दिवपाचो आयचे ठरयल्ले कडेन आसा। एक आमचो फॉरेस्ट मिनिस्टर म्हणजे आमचे पयलीं आमी एक सेक्रेटरीला दितले, त्याच बरोबर प्रिंसिपल चीफ सेक्रेटरी दितले, त्याच बरोबर फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे दितले आनी आमचे MD कडेन आमी दिवतले। ना पाठिंबा पण काढून घेवपाचो विचार आमी केले कडेन ना, पण आयची मोमेंटाक हातूंतल्यान आमी फाटी सरतले। ना आयज पर्यंत विचार केला जाल्यार महामंडळाची उदरगत खूब मोठी जातली। आयज तुम्ही पळयता की टुरिजम Gfdc किंवा आमचे GSIDC अशी जी महामंडळ चलता, आमचे अशी वेगवेगळी जी महामंडळ चलता ती बरीचशी बरी हेजेर उदरगतीची पावले कडेन, आनी हे गेल्ली 20 वर्सां भरपूर उडाणां करपाक जाय, पण आतां कोण लक्षच घातना अजून पर्यंत तुमच्या सरकारान। आनी ही कचऱ्याची पेटी अशी समजतात लोक, एक्चुअली कचऱ्याची पेटी न्ही, आमच्या सारक्या दोंगराळ भागांनी शेतकार जे लोक आसात तेंचे खातीर आनी जे फॉरेस्ट भागांत रावतात तेंचे खातीर एक एक सोन्याची अंडी आसा, पण ती फुलोवपाचो जो प्रयत्न तो अजून पर्यंत कोण केलोच ना। आनी आतां म्हाका जे पद्दतीन जे सरकार चलता हें पळयलें जाल्यार दिसना की ते फुलत अशें म्हणून। सो ते पेक्षा आमी हेजे विचार करचो की जवळ जवळ 9 ते 10,000 हेक्टर्स जमीन आयज आमची गोंयांत भितर आमची डिपार्टमेंटान जी आमचे कडेन दिल्ले कडेन आसा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान Gfdc कडेन दिल्ले कडेन आसा ती आसा, पण ती वेकंट आसा। आज ओवरऑल आमी जर गेले जायत प्लॉटान जर पळयले जाल्यार जे जाग्यार एक फॉर एक्झाम्पल 1000 मूळ जावपाक जाय काजूची, त्या जाग्यार खंय तरी 100, 150, 200 मूळ दिसता। ती जर बागायतांक फुलोवन हाडल्या जाल्यार गोंयचे जे कानाकोपऱ्यान जे लोक आसात जे दोंगराळ भागांत रावपाक हे सगळ्या लोकांची सोय जाता, आनी ती करपाची कॅपेसिटी आसा ह्या डिपार्टमेंटाक।